न्यू लिडर्स क्रिएट केल्ले आसा. जरीक तरी वाव आसा काय ना. पळय आमचो पक्ष ओन आमकां तातूंत दर्यो लागना. आमचो पक्ष आमचो ओन पक्ष आनी तांची ती CEC आसूं कितें आसूं ते मनोज एके मनोज हांगा विजय एके विजय आणि काँग्रेसीन तर त्या खबरच ना लिडर कोण तो. काँग्रेस समोर एक मोठं आव्हान आहे स्वतःला सिद्ध करायचं. जेन्ना जी पॉलिटिकल पार्टी एवरेजीन 3-4 हजार वोट्स काडटा ताका तूं वोट स्प्लिटर म्हणूंक शकना. अशें म्हटलें विजय द लोन ऑपोजिशन कांय दिसा पयलीं म्हयन्या पयलीं एक आरोप केल्लो ऑपोजिशन युनायटेड ना. म्हणजे कोणेच आमचो तेको ग्रांटेड घेवचो न्ही. तो एक काँग्रेसाचेर एक डाग लागलेलो आसा. तो डाग तुमी पुसपा खातीर कितें करता? तुमच्या उलोवपांतल्यान अशें दिसून येता की तुमी इंडिया अलायन्सा वांगडा वयचे ना. It was a clean-up operation. We are happily building up a new party from scratch. वेलकम. शेनवारा सांजे 6 आणि रातचे 8 वरांचेर पळयात फक्त गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार. गोमंतकाच्या या खास न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें की बुलेटीन हे जे आमी टीव्हीचेर आमकां पळोवपाक मेळटा तेतून आमकां फक्त एंकर न्यूज आनी खंय तरी रिपोर्टर केन्ना केन्नाय दिश्टी पडटा. पूण हे सगळें करपाच्या फाटल्यान कोण आसता हे आमच्या व्ह्युवर्सांक जावं आमचे जे पळोवपी आसा तांकां कोणाकूच खबर नासता. कारण म्हटल्यार जी टीम आसता ती कोणाकूच खबर नासता. फक्त एंकर आमचे जायत्यो न्यूज लोकांक पळोवपाक मेळटा. पूण तेजे फाटल्यान जे आमचे काम करपी लोक आसतात तेजे खातीरूच आमी हे न्यूज रूम अपडेट हे जे बुलेटीन आसा ते तुमच्या मुखार हाडलेले आसा. आनी समज जर गोंयभर जी चॅनलां आसा तितून तुमकां खंयसरूच पळोवपाक मेळचें ना हे जे बुलेटीन आसा ते फक्त तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या ह्या न्यूज रूम बुलेटीन जे आसा अपडेट बुलेटीन आसा तितूनच पळोवपाक मेळटलें. आनी हे जे सगळी काम करपी जी आमची टीम आसा ती म्हणजे सब एडिटर आमचे डेस्काचेर जी काम करतात. आमी न्यूज हाडपाचें काम जे आसा ते आमचे रिपोर्टर करतात. आनी रिपोर्टरांनी फक्त न्यूज हाडून दिले म्हणून जायना. ताचे उपरांत जे काम आसता ते सगळ्यात म्हत्वाचें काम आसता. आनी ही जी सगळे न्यूज ज्यो हाडून दिल्या उपरांत जे कट करप आसतले किंवा सगळे जे न्यूजातले म्हत्वाची न्यूज आसता ती काडून खंय तरी लोकां मुखार दाखोवपाचें जे काम आसता ते आमचे सब एडिटर करता. जाल्यार आयज आमी सब एडिटरा कडल्यानूच जाणून घेवया की आयच्या दिसाक खंयचे म्हत्वाचे न्यूज आसा. गोंयभरांतले न्यूज आमी तुमच्या मुखार हाडटा आनी तुमकां दाखयता. जाल्यार आतां आमी पयलेच वच्या आमचे उत्तेजा ताजे कडेन आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती ताजे कडल्यान विचारून घेवया. उत्तेजा आमकां सांग की आयज म्हत्वाची बातमी तुजे कडेन खंयची आसा? आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जी व्हॉलीबॉल बीच व्हॉलीबॉल सर्त जावपाची आहा ती 19 ऑक्टोबराच्यान जातली. ते 22 ऑक्टोबर मेरेन चलतली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. तशेंच ह्या सर्तीन 65 कंट्रीज वांटेकार जातले. सो आयज चिखले क्रिकेट ग्रावंडाचें उक्तावण जाल्लें न्हू तेन्ना मंत्रीन ही घोशणा केली. ओके. उत्तेजन आमकां खेळा बाबतीन जी बातमी आसा म्हत्वाची ती दिलेली आसा. अश्योच खेळा बाबतीन कल्चर जावं आमच्यो जायत्यो न्यूज आमी तुमकां हांगासर ताची अपडेट दितले. आतां आमी वच्या ऐश्वर्या कडेन की ऐश्वर्या कडेन आयच्या दिसाक खंयची म्हत्वाची बातमी आसा ती विचारया. ऐश्वर्या आयज तुज्या कडेन खंयची म्हत्वाची बातमी आसा? राज्य राष्ट्रीय खेळान गोंयचे 35 पंगड वांटेकार जाला. तशेंच अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. तशेंच तांकां A to Z फॅसिलिटीज आहा त्यो सगळ्यो दिला आसा. सो जे ते आतां फुडलें तेंचें काम की खेळोन हे गोंयचें नांव वयर काडपाचें अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. ओके. आतां बिगिनर्स नॅशनल्स गेम गोंयान जावपाचे आसा ताचे बद्दल आमकां थोडक्यात ऐश्वर्यान आमच्या म्हायती दिलेली आसा. ताचे उपरांत आमी आमचो जो डॅशिंग एंकर आसा तो म्हटल्यार आमचो गौरीश परब आमोणकर
वो फक्त एंकरिंगूच करिना तर जायत्यो ज्यो गजाली आसा त्यो म्हणजे एंकरिंग सोडून रिपोर्टिंग सुद्दां तो करता. अशे मल्टी टॅलंटेड आमच्या जे न्यूज रूम आसा तातूंत सगळे लोक आसा. आनी आयज आमी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया की गौरीशा कडेन खंयची म्हत्वाची बातमी आसा ती. गौरीश, आयज तुजे कडेन खंयची म्हत्वाची बातमी आसा? अपघाती मृत्यूचेर भरपायेचे जे अर्ज जाताले आनी ते फाटीं रोखडोन उरताले तेजेर ते अर्ज आतां रोखडेच जे अर्ज करतात ते रोखडेच तेजी भरपाय मेळटली अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन आयज सांगलां. आग्नेय तंत्र शिक्षण संकुलात आयज 12वो रस्तो संरक्षण ह्या सुवाळो जेन्ना पार पडलो तेन्ना येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन अशें वक्तव्य केल्लें आसा. जेंचे विमो जे अपघातांत मृत्यू वयता तेंचे डिले जातालो ते आतां रोखडेच मेळटले आनी कोणाचें जर करपाचें आसा जाल्यार बेगिनांतले बेगीन करा अशें सुद्दां तेणें आव्हान केलां. ह्या अशाच सविस्तर खबरांक आयज तुमी आमचें बुलेटीन 7 PM 7 PM जे आसा ते पळोवपाक शकता आनी सविस्तर बातमी पळोवपाक शकता ताचेर. ओके, ही सविस्तर बातमी पळोवपा खातीर तुमकां गौरीशान सांगलेलें आसा की ही बातमी पळोवपा खातीर तुमकां 7:00 जे आमचें बुलेटीन आसा ते पळोवचें पडटलें. जाल्यार ती तुमी सविस्तरान बातमी पळयात. आमचे वांगडा आसा आतां रश्मी नरसे. रश्मीक तुमी सगळीं जाणां वळखतच आसतली. रश्मी हे आमचे बरे रिपोर्टरूय आसा, तशेंच आमचे आतां ते सब एडिटरूय आसा. सब एडिटराचें काम बऱ्यांतले बरें करता. जाल्यार आमी रश्मी कडल्यान जाणून घेवया की आयज तेजे कडेन म्हत्वाची खंयची बातमी आसा ती. रश्मी, आमकां सांग की आयज तुजे कडेन म्हत्वाची बातमी ही खंयची आसा? वरच्या आयज एक मुख्यमंत्र्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. 37 नॅशनल गेम गोंयांत जाता आनी ही 26 ऑक्टोबर ते 9 ऑक्टोबर मेरेन चलतली. 26 ऑक्टोबराक सांजचे 6:30 वरांचेर फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर तिचें उक्तावण जातलें. प्रत्यक्ष हो सुवाळो पळोवपाक फक्त 12,000 लोकांकूच मेळटले. बाकीच्यां खातीर सगळ्यो स्क्रीन लावप जावं आनीक कितें अशें टॅक्निकल वस्तूंचो वापर करून हो सुवाळो पळोवपाक एवेलेबल आसतलो. आनी गोंयांत जावपी ही नॅशनल गेम खरीच म्हत्वाची आहा कारण सगळ्यांकून हायस्ट स्पोर्ट्स डिसिप्लीन ह्या सर्तीन जातात. 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लीन आनी तेतून 750 इव्हेंट्स आनी 10,000 परस चड खेळगडी स्पोर्ट्स पर्सन हेतून वांटो घेतले. आनी हेची सगळी तयारी जय्यत तयारी सद्या सुरू आसा आनी फायनल मोडाचेर आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. ओके, जाल्यार नॅशनल्स गेम्स आतां बेगिनाच जातल्यो. आतां आमकां रश्मीनूय म्हायती दिल्या ताचे बद्दल. 26 आतां जी ऑक्टोबराची येतली तेन्ना ह्यो नॅशनल गेम्स जातल्यो. हाचें उक्तावण करपा खातीर आमचे PM सुद्दां हांगासर येवपाचे आसा. गोंयभर ताची चर्चा सुद्दां चाललेली आसा की आतां बेगिनाच नॅशनल्स गेम्स ज्यो आसा त्यो जातल्यो. आनी तुमी पळोवपाक शकता की आमचे बरोबर आमचे एंकर संजना हंजुनकर आसा. ताचे कडल्यान आमी जाणून घेवया की ज्यो आयच्यो ज्यो म्हत्वाच्यो गजाली आसा त्यो तेतूंतली संजनान खंयची म्हत्वाची बातमी आयज केल्या ती. संजना, आमकां सांग की आयज म्हत्वाची बातमी तुवें खंयची केल्या? काल उसरा राती दिवचल बाजारात धुमशाणां घातला. हे तुमी आमच्या सोशल मिडिया हँडलांचेर सगळ्या पळयलाच आसतले. आमी उजो पालयसर थंय लायव्ह आशिल्लेच. म्हणजे काल एका दुकानांतल्यान दुसऱ्या दुकानांत उजो असो हे जावन लागून एका कपड्याच्या आनी मसाल्याच्या दुकाना सयत आनीक 2 दुकानांनी तो उजो स्प्रेड जावन असो उजो लागलो आनी राती 10:15 मेरेन हो उजो लागपाक असो स्टार्ट जाल्लो. ह्या उज्यान वट्ट 77.80 लाखांचें लुकसाण जाल्लेचें आतांच निकते उजो पालोवपी दळाच्या अहवालांतल्यान आमकां स्पश्ट जालां. ओके, संजनान आमकां काल राती बिचोले हांगासर 2 दुकानांक जो उजो लागलो ताचे बद्दल आमकां संजनान म्हायती दिलेली आसा. जाल्यार कसो उजो लागलो हे तुमी आयकलेत. पूण आतां आमचे बरोबर आसा उशा झरावकर, जे गांवगिऱ्यो ज्यो वाठारांतल्यो ज्यो आसता त्यो सगळ्यो बातम्यो ते सारके ताचो नियाळ घेता आनी ताचे बद्दल आमकां सांगता. जाल्यार उशा कडल्यान आमी आतां जाणून घेवया की आयज उशा कडेन खंयची न्यूज आसा आनी उशान आयज महत्वाची न्यूज खंयची केल्या ती. उशा, आमकां सांग की आयज महत्वाची न्यूज तुजे कडेन खंयची आसा? आयची महत्वाची न्यूज म्हणल्यार 2 न्यूज आसा. पयली म्हणल्यार काणकोण जे बलराम हायस्कूल आसा त्या बलराम हायस्कूल ह्या मारबळे प्रकरणा शिक्षक प्रसाद पागी हांकां जामीन मंजूर जाला. आनी दुसरी जी महत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार
आयज पणजे गोवा फॉरवर्डाची PC जाली आनी गोवा फॉरवर्डान एक मागणी केल्या फेब्रुवारी 2023 गोंय मानव हक्कात अध्यक्ष ना 500 वयर केसी प्रलंबीत आसात. हे खातीर बेगोबेग मानव हक्क आयोगाचो अध्यक्ष नेमचो आनी तो नेमलो ना जाल्यार ते सचिवालयाचेर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डान दिल्या. ह्यो आमच्यो दोनी पुराय बातम्यो पळयात 7 PM बुलेटिनाक. ओके उषानूय आमकां सविस्तर बातमी दिलेली आसा जाल्यार तुमी परत एकदा तुमकां सांगता की 7 PM बुलेटीन हे तुमी पळयात तातूंत तुमकां सगळ्यो विस्तारान बातम्यो आमच्यो ज्यो आसा तुमकां त्यो पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच आमच्या सोशल मिडियाचेर आमचे ब्रेकींग झपाझप करपी सेकंदान समज जर ब्रेकींग येयली जाल्यार बेगिनाच बेगीन ब्रेकींग करून तुमच्या मुखार पावोवपी आमचे रती आसा. ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसभरा भितून रतीन कितल्यो बातम्यो म्हत्वाच्यो केल्या आनी कितले ब्रेकींग तुमच्या मुखार दवरल्या त्यो. रती आमकां सांग की आयज तुवें कितल्यो ब्रेकींग केल्या आनी आयच्या दिसाक गोंयभरान कितें कितें घडामोडी घडल्या. आज एक्चुली तितल्यो चड अश्यो ब्रेकिंग्स नाशिल्ल्यो पण म्हत्वाची म्हणटा ती नॅशनल गेम्साची आणि दुसरी म्हटल्यार आतांच ओपन करताले न्यूज सो आतांच एक एक्सिडंटाची बातमी आयल्या ती म्हळ्यार कार आनी दुचाकी मदीं एक्सिडंट जाला गवनाळे हांगा अशें त्या फोटोंतल्यान दिश्टी पडटा. हाचे बद्दल अजून जास्त कांय डिटेल्स ना आमचे कडेन पण इंजर्ड जाल्ल्यांक GMCन शिफ्ट केला अशें सुत्रांचें म्हणणें आसा. तशेंच आतां थोडे वेळ पयलीं अशी एक बातमी फुडें आयल्या की विठ्ठल मंदीर रायबंदर ते गुन्हे शाखा हांगासरल्या रस्त्याचें काम सुरू आसल्या कारणान म्हणजे कमीत कमी 25 दीस हांगासले रस्तो बंद आसतलो आनी आतां पर्यायी रस्तो खंयचो हें जाणून घेवपा खातीर तुमी दैनीक गोमंतक वेबसायटीक विजीट करात. आमी गांवांतल्यो तश्योच गोंयांतल्या प्रत्येक शारांतल्यो तुमच्या मेरेन बेगींतल्या बेगीन ब्रेकिंग्स धाडपाक सदांच ट्राय करतात. तशेंच आमी गोंयांतल्यो प्रत्येक म्हत्वाच्यो बातम्यो आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीचेर अपडेट करीत असतात. तशेंच आमचे सगळे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स तुमी फॉलो करात, आमच्या वेबसायटीकूय विजीट करात, आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. थँक्यू. रतीन आमकां सांगलां की सगळे आमचे जे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आसा ते सगळ्यांनी पळोवचे. आमी रोखडेच तुमकां अपडेट दीत आसता. तशेंच अपडेट तुमी सुद्दां रावतले ताच्या खातीर आमची वेबसायट आमचे प्लॅटफॉर्म जे आसा ते सगळे तुमकां पळोवपाक जाय. आमच्या जेन्ना टीव्हीचेर तुमी पळयतात तेन्ना तुमकां सगळें सविस्तर सारकें दिसता पूण हाचे फाटल्यान जशे सब एडिटर आसा जे स्क्रिप्टींग काम करता जायते म्हत्वाचे वेगळे जे भुमिका घेवन ते काम करतात तशेंच आमचे बरोबर आमचे न्यूज एडिटर आणि जे एडिटिंग करप जे काम असतात ते सुद्धा करपी आमचे वांगडा आसा. आमचो राहुल जांचे कडेन बातमी दिली का झपाझप कट करून जायते कट करून तुमकां जे टीव्हीचेर आमकां झप करून पळोवपाक मेळटा ते आयज आमी तेंचे कडल्यानूय जाणून घेवया की तांकां राहुला कडेन आयज खंयची म्हत्वाची बातमी येवन तेणें बेगिनात बेगीन ती करून दिल्या. ती राहुल आमकां सांग की आयज तुवें खंयची बेगिनात बेगीन बातमी करून ती तुवें झप करून दिल्या. आयज आमकां न्यूज येयला RBI कडल्यान. सो RBI कडल्यान एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली शक्तिकांत दास त्यांचो RBIचो RBIचो गव्हर्नर शक्तिकांत दास हेणी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तेतूंत सांगला की 2000ची नोट बेगींतल्या बेगीन रिप्लेस करून घेवपाची. आतां परत 2000ची नोट जी आतां चालू आहा ती परत बँकेन घेवपाची आनी ताज्या उपरांत आतां पावत 3.43 लाख कोटी परत येयला बँकेन आनी अजून 12,000 कोटी उरल्या येवपाचे. सो जाता इतल्या बेगीन आज पावत 30 ऑक्टोबर आमचो लास्ट दीस धरलेलो RBIन 2000 नोटी रिप्लेस करपा खातीर पण आतां तेंच्यांनी डेट एक्सटेंड करून 7 पावत केला. तेजी पुराय म्हायती तुमकां गोमंतक TVच्या 7 PM बुलेटिनार मेळटली. सो ही आज आमच्या कडेन न्यूज आशिल्ली. ओके राहुलान आमकां न्यूज जी अपडेट आसा ती दिल्लेली आसा. जाल्यार आमच्या ह्या जे अपडेटान फक्त आमची सब एडिटर आमचे जे एडिटींग करपी काम सुद्दां असतात ते तितलेच काम करिना आनी प्रत्येक सब एडिटर फक्त पॉलिटिकल किंवा गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो ज्यो आसता न्यूज तितलेच करिना तर सगळे आमचे सब एडिटर जे आसा ते वेगवेगळे पॉलिटिकल आसूं शकता गांवगिऱ्या वाठारांतले खंयच्योय न्यूज समज जर आमच्या सब एडिटरा कडेन दिली जाल्यार झप करून करपी काम जे आसा ते आमचे सब एडिटर करता. फक्त रिपोर्टरूच हे काम करिना जाल्यार हे सुद्दां आमच्या व्ह्युअर्सांनी जाणून घेवपाक जाय
की टी व्ही फाटल्यान जे लोक असतात ते म्हत्वाचो जो रोल असता ते हांगासर करतात, जाल्यार तुमी सगळ्यांनी आमचे जे सोशल प्लॅटफॉर्म आसतले, जे आमची टी व्ही आसतली, आमचे लायव्ह आसतले, ते सदांच पळयत रावात. आमचे ह्या गोमंतकान तुमकां आमच्या पुराय गोंयभरांतले जे न्यूज आसा ते आमी आमच्या गोमंतकाचेर तुमकां दाखयत आसतात. जाल्यार ह्यान फुडें सुद्दां ही आमची अपडेट आसा ती तुमी पळयत रावात. आनी आयज सगळ्यां कडेन आमी नियाळ घेतले. आयच्या दिसा गोंयान कितें कितें घडलें हें तुमी आयकलात आसतलें. जाल्यार आमच्या साताचे जे बुलेटीन आसा तातूंत तुमकां सविस्तर बातम्यो आसा त्यो मेळटल्यो. जाल्यार पळयत रावात गोमंतक TV. म्हाजे बरोबर आसा न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.